दिवचल पालिकेच्या लाखेरे वाठारातल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक आता स्वयंनिर्मिती लाईट मेळटली। ज्या प्रकल्पाक लागून लाईट निर्मिती जातली त्या कोयर प्रकल्पाकडेन सुमार 2.25 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या बायोमिथेशन प्रकल्पाचे काम पुराय जाला। या प्रकल्पाक ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया केले उपरांत निर्माण जावपी गॅसी पासून लाईट तयार जातली। ही लाईट कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक वापरतले अशे दिवचल नगरपालिकेचो नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार हांणी सांगले। आम्ही लाखेऱ्या बायोमिथेनेशन प्लांट घातलेलो आसा आणि तो आयच्यान चालू करतले। एक 15 ते 20 दिसां भितर तो त्या प्लांटा वयल्यान गॅस तयार जातली मिथेन, आणि त्या गॅसी पासून आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर करतले। मागीर ती जी वीज पुरवठो आसा तो थंय आमी सबंद थंय लायट बी वापरतले, आणि थोडीशी गॅस आहा ती आमी जी कामगार आमचे वर्ग आसा तांकां च्या पाणी करपाक बी वापरतले।